दिल्लीचो मुख्यमंत्री आणि आपाचो फुडारी अरविंद केजरीवाल गोंयान आयिल्लो आणि एक बातमी सगळ्याक आयली की ताका महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आमदार सुदीन ढवळीकर ताका मेळ्ळो। पयलीं सुदीन ढवळीकरान भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांकडे युती करपाचो प्रयत्न केलो आणि सगळ्यांची दारां बंद पळोवन आज तो दिल्लीच्या एका पक्षाक बरोबर युती करपा खातीर धडपडटा। हो मडकयचो आमदार आयज 1999 ताणें राजकारणांत प्रवेश केलो आणि 1999 ते 2021 पर्यंत ताणें पयली भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आणि मागीर परते भारतीय जनता पार्टी असो ताचो राजकीय प्रवास आसा। 1999 ते 2005 पर्यंत ताणें भारतीय जनता पार्टी बरोबर आशिल्लो आणि 2005 ते 2011 पर्यंत तो काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो आणि 2012 ते 17 मागीर परत 17 ते 19 या कालावधीत तो परत भारतीय जनता पार्टी बरोबर आशिल्लो। ताजी ही भूमिका पळोवन म्हणजे पयली भाजप, काँग्रेस, परत भाजप लोक ताजो तो स्वार्थी राजकारणी म्हणून लोक ताका वळखता। आयज तो आम आदमी पार्टी बरोबर आपली सोयरीक जुळोवपा खातीर तो तांचे गुणगान करीत आसा। काही दिवसां पयलीं सुदीन ढवळीकरान आणि ताचे बंधू जो तांचो अध्यक्ष आसा दीपक ढवळीकरान वेगळे वेगळे स्टेटमेंट केल्ले की दिल्लीचो एक राजकीय पक्ष गोंयान येवपा खातीर धडपडटा आणि तांणी तांकां तेन्ना सांगिल्लें की गोंयचे आमी प्रादेशीक पक्ष आसा, गोंयान राजकीय पार्टी आसा की ते समर्थ आसा गोंयचो विशय फुडें व्हरपा खातीर। तांणी तेन्ना सांगिल्लें की आमकां आपाची गरज ना गोंयान। आनी आयज जे आम आदमीचो गोंयान एकूय आमदार ना, एक नगरसेवक ना, ताजो एक पंच सुद्दां ना, त्या राजकीय पक्षा बरोबर हो आपली आयज सोयरीक जुळोवपाचो एक प्रयत्न करता। तो दिल्ली मॉडल, दिल्ली जे प्रशासक आपान केला हाची तोखणाय करता। हांव तांकां सांगूंक सोदता की कोविडा टायमार दिल्ली ऑक्सिजना अभावी मरताली, दिल्लीचे लोक ऑक्सिजन ना म्हणून हॉस्पिटलां फूल जाल्ली, दिल्ली रस्त्यार सगळे लोक रस्त्यार मरताले। केंद्रीय आमचो मंत्री अमित भाई शाह हांणी त्या वेळी हस्तक्षेप केलो आणि दिल्ली कोविडा पासून संकटा पासून सावरली।